गणेश उत्सवाच्या वेळार दर वर्सा गणपतीच्यो मूर्त्यो बदलतात. लोक दर वर्सा आपल्याक जाय त्या पद्दतीन जाय त्या आकाराच्यो गणपतीच्यो मूर्त्यो तयार करपाक दितात. पूण गोंयांत शाणू शेटाच्या चित्रशाळेन पारंपारीक पद्दतीन तयार केल्ल्यो गणेश मूर्ती आजुनूय पळोवपाक मेळटात. फाटल्या 4 पिळग्यां सावन अशा तरेच्यो मूर्त्यो घडोवपी शाणू शेट हाचे कडेन आमचो रिपोर्टर गौरीश परब आमोणकर हांणी केल्ली ही खासा भासाभास. जसो काळ बदलता तशें आमचे सणूय बदलत आसा. आता गणेशोत्सवाक सुद्दां आमच्यो गणपतीच्यो ज्यो मुर्ती आसात त्यो कितल्यो बदलल्या तुमकां खबरूच आसतल्यो. बॉम्बेच्यान येवपी मुर्त्यो म्हणा किंवा पीओपीच्यो ज्यो मुर्त्यो त्यो सामक्यो तांकां सद्या रियलिस्टीक टच आसता. पूण हांव सद्या आयज आसा पणजे गिरणी वयले जे गणपती म्हणून फामाद आसा त्या गणपतीच्या चित्रशाळेंत. हांगा मयेचे कुमार वाड्या वयले शाणू शेट ह्या मुर्तीकारांच्यो मुर्त्यो हांगासर पळोवपाक मेळटा. तर ह्या मुर्त्यांचें खाशेलपण म्हटल्यार 4 पिढी पासून तेन्ना पासून ज्यो तयार केल्लेल्यो ज्यो मुर्ती आसा त्याच आकारान आनी त्याच रुपांत त्योच मुर्त्यो हांगासर आजून तश्योच ते साकारतात. तुम्ही पळोवपाक शकता हजारांनी अश्यो मुर्त्यो हांगासर हेंच्यांनी पातळून दवरलेल्यो आसा. त्याच बरोबर ह्यो मुर्त्यो कांय ज्यो आसा त्यो पयलींच सिलेक्ट केल्लेल्यो आसा. पारंपारीक पद्दतीन तेंच्यांनी 4 पिढयो त्याच प्रकारच्यो ह्यो मुर्त्यो करतात. ताका लागून जे पारंपारीक जे मुर्तीकार हांगासल्यान जे गणपती व्हरपी आसा ते ह्याच मुर्तेकारा कडल्यान हे गणपतीच्यो मुर्त्यो हांगासल्यान विकत्यो घेतात. ह्या मुर्त्यांचें खाशेलपण म्हटल्यार ह्या मुर्तीन कांयूच बदल जाल्लेले ना. हांव तुमकां आतां दाखयता मुर्ती की ही सादारण जी मुर्ती आसा ती म्हाका दिसता की ही खूब पयलीं पासून तयार केल्लेली मुर्ती आसूं शकता. कारण की हेजें रूपूच अशें पळयत जाल्यार तुमकां कळोन येतलें की ही मुर्ती जी आसा ती आतांच्या काळांत म्हणजे आतांच्या ह्या जनरेशनान केल्लेली ना आसतली. पळया तुमी ह्या मुर्तेक सारकें पळया. ह्या मुर्तेचो एकूण ढाचो पळयलो जाल्यार ही जी मुर्तीची रचना आसा ही म्हाका दिसता सादारण 4 पिळयेच्या पयलींच केल्लेली आसतली. कित्याक आतां ज्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो मार्केटान पळोवपाक मेळटा तितून खूब बदल आसता. रियलिस्टीक पद्दतीन मुर्त्यो तयार केल्लेल्यो आसता. पूण ही त्या टायमा वयली मुर्ती आजुनूय तयार अश्यो लोक घेतात. तेंच्या फाटली भावना कितें आसा तर जे आदी पारंपारीक तेंचे आजे पणजे ज्यो मुर्ती पळयत येयल्लेल्यो आसा तीच भावना तेंचेर ती उरलेली आसा. हे जे तुमी मुर्त्यो आतां पासून तुमी तीच परंपरा दवरला कित्याक म्हणून तुमी तीच पद्दतीन त्याच साच्यान ह्या मुर्त्यो तुमी तयार आजून घडयतात. की आमचे जाणटे आमकां पण दिल्ले आहा तेच साचे आनी त्याच प्रमाणे आमची कुळां आसा पळय तेणे पयलीं सांगलां आमकां एक मॉडेल आमकां वार्षिक जायो आनी त्याच प्रमाणे आमकां ते व्हरतले. आतां आमचे पयल्या पासून पळय की मुर्ती आमी घडयल्ले आहात तेच मॉडेल आनी सादारण थोड्यांक चेंज करची पडटा. ते सांगता त्या प्रमाणे आमी करतात. चडशे आमचे वार्षिक तांकां तशीच जाय पडटा. खंयच्या गांवांतले लोक हांगासले तुमच्यो गिरणी वयल्यो ज्यो मुर्त्यो आसा पयलीं पासून लोक व्हरत येयला खंयचे प्रामुख्यान गांव आसात जे तुमच्यो मुर्त्यो व्हरतात? चडशे आमचे पणजेचे लागीं हांगासर डोंगरी नेवराम शिरदोन पाळे मागीर हे सायडीन बेती वेऱ्या ते सायड आनी कुणेचे आमचे कुणे जास्त मोठे व्हडले सार्वजनीक व्हरतात ते घरा कडल्यान व्हरतात. हय म्हणजे आणि ही बुकींग जी आसा ती केन्ना करची पडटा? कित्याक इतले गणपती तुमी पारंपारीक पद्दतीन ते पयलींच तांकां येवन करचें पडटा काय तुमी पयलींच करून दवरता? पयलीं म्हणटा ऑर्डर पयलीं आतां वर्सां व्हरता न्हू ते फाटल्या वर्सा येयले न्हू ते सांगता फुडल्या वर्सा आपणाक असो जावं आनी ते थोडे मॉडेल तशें जाता. थोडे मागीर सांगता आपणाक फुडल्या वर्सा एक चेंज करपाचें एक चित्र करपाचें गरुड करपाचो मोर करपाचो अशें सांगता त्याच मुर्तीक आनी ते मागीर त्या प्रमाणे आमी तांकां घडोवन हाडटा. अशा पद्दतीन जी लोकांची मागणी आसता की तांकां चेंजीस जाय आसता गणपती पूण ते जे आसा ते पारंपारीक गणपती व्हरपाक पसंत करता. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरीश परब आमोणकर.